तुका माका माका कितें जालां हांव तर बरो आसा हांव सरा तू बरो आसा म्हणून कित्याक हांव असल्या बेजार आसतना तू दिसभर घरांतलो भायर आसता आनी रातचा घरांत लेट येता तर घरांत भितर येवसर वेळ गमना हे तू म्हाका विचारता आगो तू कामाक वता तेन्ना ह्या घरांत केन्ना भितर सोदतालें हे तुका खबर ना म्हज्या कामाचो वेळ तुका खबर नासलो हांव आंकवार आसतना तू म्हाका व्हरून घेतालो आनी आतां हांव तुज्या भुरग्याची आवय जावची आसा आनी फकत 2 म्हयन्याची आसा हांवें तुका सांगलें न्ही हे भुरगे आमकां इतले बेगीन नाका म्हणून त्या भुरग्याक एबॉर्शन कर आनी नाटक कर आनी म्हजो रस्तो साफ कर कसलो रस्तो आपली बायल आसतना दुसऱ्या चेडवां थंय मोजा मारूं पळय पळय तुवें म्हाका जें दाखयलेलें न्हय तें तूं मान ना जाल्यार कितें एडनी 12 वर्सां जालीं हांव तुज्या मोगान रावली न्ही लागीं काजार जाली ते तुज्या म्हज्या कुसऱ्यान ते रोगदाच्या भुरग्यार वचलो आनी आयज तो जीव घेवन फुडें सरलो एंडे तू त्या इनोसेंट भुरग्या कित्याक मारूंक सोदता कित्याक त्या भुरग्या म्हाका इतलो बेगीन नाका आसलें देखून भुरग्या नाका म्हणचे अरे तुमच्या आदारान देवा ते रूप हाडला तर तो जीव काढून तुका कसलोच अधिकार ना एंडी कितें जालां तुका म्हाका म्हाका कितें जालां जाल्यार तें तुका आनी हाका एंडी तुजें आनी क्रियाचें हांवें केन्नाच बरें पळोवंक ना एकूय दीस वचना रियाच्या दोळ्यांत तुका वावल्या शिवाय डॅडी बायलाक सदांच रडपाची सुवयच ती होय तुका हांसपाची आनी नाचपाची संवय जाल्या एंडी पळय हे म्हजे पांय चलोना जायत पूण हे म्हजे दोळे हे कान हे म्हजे हात बरे भाशेन चलतात डॅडी हेचे कान दोळे आनी पांय हात बरे आसात ते बरे भाशेन सांबाळून दवर नाजाल्यार म्हाका वेळ लागचो ना त्या विभाडूक तू देडीचे इतले वायट चित्ता पूण हांव आसा सोद हे म्हज्या देडीक असले नाच जावंक दिवचो एंडी एंडी तू इतले उलो पावलो तू इतले उलो पावलो हांव तुका पळय एक थापट मारला आता या फुडें चड सुबेज उलयलो जाल्यार या घराचे दर तुका सदांच बंद आसतले लागल्या तुका तान वचन दारान पिकयलो लागोन आताची गोडसाण आदी हांवें चिंतलेलें कोण कोण नाचलो कोणान तू फोडान न्हय पूण रिया तुज्या लागीं काळजात जावन फोडांत पडला रिया रिया डॅडी तूं रे कित्याक उलो मारता एक फावट तुवें रिया लागीं बायबलाची चूक मागलेली आतां परतून तुवें चूक मागचीच पडटली होय पूण ह्या फुडें मात हांव ताच्या लागीं चूक म्हणटात ती केन्नाच मागची ना तुवें ताच्या लागीं खूब मागलें. तुजो रुपार आजाक बोगता कुशाल काय पयल्या शिवाय जिवाक लागोन नाकार Pościgan mełla tu maga, nie bogora wądajna
कासार जालो होय हो सरिता ही तुझी आदली सगळी चिंतना सोडून दी वळणी तुझ्या शिवाय आणि या पुढे कोणाचोच जावचो ना खरेंच एडनी खरेंच सरिता हांव तुका घरा लागीं सोडूं नाका हांव घरा रोखडीच पावतलें पूण तूं तुज्या जिवाची काळजी बरे भाशेन घे येता हांव बाय बाय सरिता खरेंच खरेंच म्हजे सरिता म्हजो खूब मोग करता आनी हो ताचो मोग ह्या म्हज्या काळजांतलो केदीच कोट सरचो ना पूण रियाक हांव कशें सजमावूं तेंच म्हाका सजमना आनी जोरी तोर ते रिया म्हज्या आनी सरिता मदें कांटो जावन आमकां दोगांयकूय तोपली जाल्यार ही ताची दूख आमच्यांनी सोसूंक जावची ना आगो कांटो तोपलेलो मनीस इतलो खुशाल आसता आगो मनीस जेन्ना खुशाल आसता तेन्ना ताची चिंतलेली चिंतना शांती पावतात तेन्ना केन्ना पुरी जाल्यार कोणा चेडवाची कोणा पयशाची तुमचो आस ना मरे अशें म्हणून तुका कोणें सांगला गो ना ऐकलो रे तू हेचो गडबड करता सारको पयलो नंबर 1 म्हणून हांव हेचो बीन आयकला तू इलेक्शना बसवतोय मरे वय हांव बोटीर वचपाचो आसा आनी जोरी तर म्हजें बोटीर वचपाचें जायना जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसतलो वर जालें जाल्यार आमगे उतर गायला बरें ए एटी तुमगे पायकांनी भाव हळकता रे आगो ज्या पायक आनी कोण वळखना म्हणून आसा सांग कितें जालें आमकां काय जालना रे सांगपा म्हळ्यार मरे आमगे पाय जातो एक बरो कास्ता तियात्र बरयला तेका लागून येवपा आला कितें तुज्या पाय तियात बरयला जाल्यार एकदम बरें जालें आनी सद्याक ते खंय आसात तर आगोय एंटनी बाब बहुत जालें तूं हिंगा मेळ आमकां आतां हो टिकेटी बूक सारक्यो 100 आहाय हा दिवपाक कसली गरज ना हो तिकेटीचो बूक हय अरे पूण हो पळोवंक सारको इस्कोलांची भुरगीं कितें नोटबूक घेवन येतात मस्त नोटबूक दिसता मरे अरे बाबा तू किती उलयता अरे आमगे तियात्र कास्तात आणि तियात्र आमगे कास्तात तेचो आमगे बुकूय छापप सारको कास्तातूच तें बरें आसा पूण म्हाका एक सांगात रे ताचें नांव कितें रे आवय आमगे तियात्र सारको कास्तात इतले न्हू आमगे तियात्रा मरे फामाद कातोरी साय मेलोडी किंग आल्फ्रेड रोज कॉमेडियन एम बॉयर आणि सगळे रोडोपाचे आतोन येदे कलांगूट आणि किता तू किती बुरशाला रे कित्याक तुम्ही पळय या कातोरीचा नाव गेले ती सगळी चिती हाय गटा ती सगळी मेली आय मरे आवय सी तू खबर ना मुगे तोकले इस्क्रू म्हणटाय तो माझा हल्ला गो पुडगा कितें उलयला रातचे ना की सांगपाक जाय न्हू हांव सांगता ते मागीर पोवचे जाल्यार म्हाका एक सांग तुमी आतां तिकेटी करूंक वेतात दिसता न्हू होय 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 ओय तिकेटी आपण पाय जायचो आता बुक दिला न्हू काम तिकेटीचा सारखे 15,000 जाता म्हणजे दिवपा पडटले पूण हांवें तो बूक तुमचो दिलो मरे म्हाका जाल्या दिला आता तुझ्या लागीं दिवंक ना रे म्हाका ना बरो खोटी पण कोणाका आता लोका पैसा तू लोचे नाताला तू पळा ना पैसे दिता बुकाच्या आजीना अरे बेश्टीच म्हाका लोकांच्या उजी लोजे घालून पयशे जाल्यार पयशे दिता बर जाले ना जाले घे 15,000 आसात दूस 15,000 आसात काय सारखे मेज करते मेजू न्हू गे सारखे आहे मुंगोड ते बरें आसा आता तरी म्हाका सांगात त्या तियात्राचें नांव कितें रे आनी तो केन्ना जातलो आवय आमगे तियात्र सारको कास्तात पूण हांवें विचारलें ताचें नांव कितें अरे चेड्या सारखी सांगत आहे ना अरे हांव सांगता आमगे तियात्रा नांव कास्तात आणि हो तियात्र जातलो येत्या वर्सा 2021 वर्सा कितें हाय रिया कशी आसा हांव बरें आसा पूण तू हांगा ओय हांव हांगा आयलेले तुका बरें दिसोंक ना सरिता एक झाड फुलांनी भोंवता तेन्ना तें पळोवंक खूब बरें दिसता अकस्मात वारें येवन मोठूच खूब दूख जाता आयज असले वारें म्हज्या जिवितांनी म्हूण हांव भियेता रिया तू भियेना काय आनी थोड्या दिसांनी तूं आवय जातली सोबीत भुरगे तुजे काकीन आसलेले उदकाच्या आशेक आमी पावसाचीच वाट पळयता पूण त्या पावसाचो बेस हांव आमकां बुडयता ओय देखून त्या उदकांत पिवून तोंड दवरपाची गरज आसा ना जाल्यार कितें जातलें जाणा तूं बुडटलें ना तुका बुडोवंक दिवचें ना कित्याक तूं लोक न्हूय पूण आमचेच सोयरे ओके तें सोड तुजो गोरकार एडनी खंय आसा एडनी आनी तूं एडनी कित्याक सोदताय
रिया एडनीन आपल्या कामा खातीर म्हजे लागीं पयशे मागलेले पयशे आनी तुजे लागीं आनी कित्याक ताचेकूय बोटीर वचपाचें जालां बोटीर सर ताणें तर म्हाका कांय सांगूंक ना सांगतलो पळय हांवें ताका 1 लाख कॅश हाडले जोरी तोर तूं तें दवरता जाल्यार नाका तें म्हजे लागीं नाका आनी तुका एक मात सांगता उसने दुर्भाषा आशा दाखव तू आमच्या मध्ये फूट घातली नाका फूट हांव घालिना फूट तू घालता नाजाल्यार ह्या मोबायलाचेर पळय म्हजो आनी एंडीचो फोटो कितलो बरो दिसता तो सरिता तुका लॉस दिसना असले खासाय दांगला सांगाता असले फोटो काढून लस म्हणटा ती हाणे भाजून काढल्या हो बॉल बरो असताना आम्ही त्याचा उपयोग करतात आणि फुटला म्हणटकच काढून भायर मारतात बसली कशा तुझी जातेली मोची कित्याक तुका खबर ना दिसभर मजा कुणाला लागी कोणाच्या उलोवंक तो तुझा गोळ लागता ते तू तुझ्या कुण्याला लागी विचार विचारतलो आता तू वच आणि दुसऱ्या बाप या आमच्या घरात तुझा पाय दवरी नाका कितें तू येदोसो पोर इतले उलोवंक पावलो राव तुका सारकें शिकयता तू म्हाका कितें शिकयतले तुजो कोण आसा न्हय ताका शिकय बाबा जॉय तू वगी राव तू थोडेशें सोस दीदी म्हजो बॉल फुटलो बाबा तू भिवू नाका हांव फाल्यां वचून तुका नवो बॉल हाडटलें दीदी नवो बॉल हाडून तू म्हाका खुशाल करतले पूण तुका खुशाल करूंक हांवें कितें हाडचें पडटलें बाबा म्हाका कांयच नाका तू म्हज्या मोगाचो भाव हीच खुशालकाय म्हजी सरिता आयलेले होय जाल्यार तुवें ताका कितें म्हटलां आगो एका घरान आयलेल्या मनशाक हे परी वखमान करूंक धाडू तू तुज्या जिवाक कितें सजमता ते चोर म्हणून पण तुका कितें दिसता एक चोर घरांत येता त्यो काणयो सांगूंक येना पूण वेताना चोरूनच वेता कशें आयलोले तशें घेवन गेला बेताना जो पोटलो घेवन वचोंक ना मुगो हा याद जाणी तुजे तो चोर वाजोंक लागला राव तुका कितें ते आतांच दाखयता तुझे कोण आसा न्हय ताका दाखय ताजें आयकून तूं म्हज्या दिदीक सोदायता काजार जाला म्हूण कितें वाट जाला दिसला तुका आगवार आसतना आमगेर जेवण खावन वेतालो तो उडको आसना तुका कितें केलां रे तुमचें हा तूं बेकार भोंवतालो म्हजी दिदी काम करता ते पयशे तूं मागून वतालो आनी तोंड घेवन विचारताय कितें केलां काय म्हणून सोदीक कोणा उलयली जाल्यार तोंड फोटोला कितें मजा तोंड फोडटलो तू मजा तोंड फोडटलो एकूच तापड मारून सगळ्यो सुवेर भायर काडटलो रेस्पेद दिवं शीक रेस्पेद तुका घेवंक गमना पयलीं तूं खंय आसा तो पळय खंय आसा हांव तू तुझ्या घरान ना तू म्हज्या घरांत आसा तुजी शपथ तुझ्या घरान चलय चुकी करताय आनी म्हज्या दिदीक बोटां दाखयता रिया हे सगळें तुज्या भावाचें आयकोंक पावलो फकत तुका लागून हे तू सगळें आयकोन वगीच आसा तू आनी हांगा रावचें ना आजूच तू आमगेर येतलें बाबा जॉय तू थोडेशें सोस ताचे फुडें रावन म्हजें जीव जावचें ना दिदी देव आसा तो तुका सोसूंक बॉल दितलो हांवें केन्ना चिंतूना म्हज्या पाय सारको इतको बरें तियात्र बरयता म्हूण आनी पाय आमगे तियात्रां सारको खोडेकान त्रियो बरयलो आहा आनी हो त्रियो हांव मुगे बाव आनी मुगे पाय म्हणटली आतां बाव सांगलो मातशें बेगीन यो रे म्हूण मातशें
असो बोल हाटी लागो गो मुजा बोल हाटी बोल. लागला एकदा भायर मारपा जालो जिंगला लाय शी, शी, शी. आणि उंचो इतू लेट कित्याक जाता तू घेवपाक अगो कितें सांग आमगे तियात्रा मेन हिरोईन रोल कोता न्हू ओय तेंगे गेले ओय हुई गेल रे अगो मेकअप मेना बाबू पडन गेले ओडन गेल मरे ओय. ओडन गेल जाल्यार कांय ना ओय. माई एक सांगू तू म्हाका तें गेल गेल कोते भाशेन बाडी मेल बीन दिसोले ना 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 आता पाय हुई गेलान गेलो किती जाल रे पाय को अगो पाय गेलो मुझे माय पाय पाय आमच्या पाय मेलो रे पाय टॉयलेट गेलो गो काय तुझ्या डायरेक्ट सांगत आहे ना हलकडे पाय टॉयलेट गेल म्हणून अगं. तू आणि किती मग पाय मेल दी पाय चोयता तू जी कार जा पाय गे मो कितू काय म्हूण पाय मरे पाय चल मरे माशा पाय कापत गो ते खातार आमी बुरल ते पाय बुरल ते रेडी आहा मगो ओय रे हांव जाल्यार रेडी तू रेडी मरे हांव टायमार मातशें चुकत गो म्हाका तेका रे एसाय मालमुटरी जातले पाय कापोय मरे आमगेल्या पाय ओ पाय यो मरे बेगीन तू अरे गेलो देव ना यो आम्ही कोण रे सारखे लहानपणी कसाची अहो तू म्हाका ओळखलो ना ना हांव तुमगे पाय मगो पाय नो रे तू लहानपणी कशी किती नेसोनेलो आगो बाय आमगे तियात्र हांवें लांबण्या रोल बरयला ओय आनी तो रोल हांव करतलो आतां हांव चोवपाक केस दिसतात काय म्हूण दुसरें घालूंक वयतालो ए पाय तू लांबाण्या रोल करता बरें पूण लांबाण्या रोल करता जाल्यार तेजे अंडर गार्मेंट्स कितें घालपाचें खबर आहा तुका अरे बाबा ते अंडा गव्हर्नमेंट कितें म्हणटाय तें म्हाका बरें खबर ना कळटा हय. पूण हांव सगळें जाणा हांव सारकें ओरिजिनल एक्सपिरियन्स हा म्हाका लागला. ओरिजिनल एक्सपिरियन्स होय केश कर रे बाय आमकांय थोडे शेअर कर रे अरे बाबा सांगपा म्हळ्यार तुवें लोकां पासून सांगना जाय होय सांग नाही होय. मरे पयलीं मरे एक लांबण्या मोगान लागलो हय. आनी ते गे येसलो म्हूण चलतालो होय. ते गेलो होय. सारको गट हांव सदां सकाळचो मरे तेंगेर वयतालो आनी तेगे कितें रे तो पाट होय. आणि किती रे मागीर किती? पयली भाजी चपाटीचे घाल हातालो आणि अशको कर करून मरे मागीर आमगे सारको मोग सारको घोट जालो माई आणि थोडे दिसान मरे हे आपल्या गे गांवा म्हाका सोडून गेले तूक सोडून गेले आणि सोडून वयता आसतना तो गिफ्ट दिवन गेले म्हाका एका लागून मिस्ते एसो हा पाय मुच्या लहानपणी के जोडो ओय बाय कितें जालें आसूं गो मागीर थोडे दिसांनी मगो तें गेली म्हूण होय. हांवें मागीर मडगांव गेलो फेरया फेरया माई होय फेरया गेलो पण मरे एकली तांबडे सारखे चका चका चक चोडू दिसती पडले आवय त्याच्या मोगान पडलो होय. तेका काजार जालो होय. आणि मागीर तू जालो ओय तेका लागा तू काळे हातोल झालो आणि हांव लहानपणी चोड म्हणटरीन घरे जाले हांव राती जालो न्हू आसको बाय तेशको मिस्टर तेक तळय नाक गो होय. आता तियात्र बरयलू ते होय. कातार हातोय होय. ते मातशे एक ट्रायल मारयाचे ओय ओय पाय माशे कातार आमगे बरे जापले ओय. रे चल रे डब दडायचे सारखे Ali Baba Charlie Scott to say la bonda Hoje tá de la mãe de rasta Illegal mal por badonda bota कसं बाबा तेव्हा तुझे बिना हे पण जातात कोण कळा बिना Gawa hoje rogde कायदे कटके गिरे लागला Sarke काही एक पण Ali Baba Charlie Scott to say la bonda Hoje tá de la mãe de rasta Illegal mal por badonda bota Vai que só वाचत रे Sagu tu same vi sodla, oi ami ve
खूप हुशार आसा बाय म्हज्या जेवणाचो म्हज्या च्यायेचो बंदोबस्त खूप बरे भाशेन करता सॅमसनाकूय तेच करता बाय तूं बाय तुज्या उसली धूव म्हाका फावो जावं हेच म्हजें नशीब जावन आसा डॅडी आमी गरीब जाय पूण म्हज्या मायनपायन म्हाका केन्नाच भायर देख दिवंक ना म्हाका जाय तुमी ह्या घरांत सदांच खुशाल आसलेली म्हजें बाय ल्हान आसा तें वाडटाना देवान ताका बरी बूट आनी बरी भलायकी फावो केल्या पुरो डॅडी कितें बाय? तूं सांगतालो न्हय आयज आपणा जेवणाक पेज जाय म्हणून ती हांवें केल्या सॅमसन सांगतालो आपणा चिकन चिली कर म्हणून ताची हांवें तयारी करून दवरल्या बाय बाय तुका हांवें कितली फावटी सांगला इतले त्रास घेवपाची गरज ना म्हणून जरी तो तुज्या लागीं घडटा जाल्यार ते करून दी म्हणून डॅडी तुजो आनी सॅमसनाचो मोग म्हाका आनी म्हज्या बायक खूब बोटो जावन आसा डॅडी म्हाका एक सॅमसना लागीं खूब उलोवंक जाय आसलें पूण ताका आयज येवन खूब उशीर जालो एडनी घरान भितर सरोंक ना म्हणून एकूय दीस आपल्या भुरग्याक खाक्यान घेवन खेळलेलो हांवें केन्नाच पळोवंक ना म्हणून बाईच्या देस्पेसाकूय एकूय पयसो दिना म्हज्या लागीं आसलेले ते सगळे हांवें बाईच्या देस्पेसाक मोडले ओय बाय हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो असलो चेडो जायत म्हणून बाय तूं भियेना काय आमचे बायेक जो डिस्पेस जातालो न्हय तो हांव फाट करतलो पूण तुवें कसलें टेन्शन घेवपाची गरज ना डॅडी बाय रडटा आसतले ओय बाय म्हाका घेवन येता चल मातशें बेगीन वच बायक म्हज्या लागीं हाडून दी हांव ताका खेळयता डॅडी बाय. तुजे बाय तुजे लागीं खरेंच खरेंच बाय हे बाय सारखे तुजे भाशेन जाला सारखे तुजे भाशेन जाला होय देखूनच कितें बाय हांव ना तेन्ना तूं आनी सॅमसन म्हज्या बायक बऱ्या भशेन सांबाळटलो म्हूण जाणा हांव बाय ते आमचेच भुरगे न्हय आमी ताका सांबाळूंकूच जाय बाय पळय तूं भितर वच जे तुजें काम कितें आसा न्हय तें तूं करून घे ते म्हणसर हांव आमच्या बायक खेळयता चल बाय बाय पळय तुजी मामी कितली बरी न्हय ती आतां भितर गेलेली आसा ते आपले सगळे काम करून रोखडेच येतले तूं रडो नाका हा डॅडी तू बायक घेऊन आसाय होय बाबा. बायक लागीं डॅडी तुजे लागीं घे पळय तूं आतांच येतात न्हय आसा न्हय डॅडी बायक म्हज्या लागीं दी कित्याक ताका गमोवंक जाय कित्याक तूं हांकां लायला म्हणून बाबा तशें जालें सॅमसन रिया म्हाका सांगतालें तुज्या लागीं खूब उलोवंक जाय आसलें म्हणून म्हज्या लागीं आनी कितें डॅडी नको बाबा तूं भितर वच ते भितर गेलेले आसा ताच्या लागीं विचार बाबा चल ओके डॅडी बाय कसो आसा बाबा आसा बरो आनी आमचें धाकटुलें बाय होय पळय कितलें बरें दिसता न्हय म्हज्या दिदीन म्हाका फोन केलोलो बेगीन यो म्हणून हांव खेळोंक गेलो ना तसोच आयला पळय तूं कितें कर जाणें दीदी आतां भितर गेलेले आसा चल तूं भितर वच आनी ताच्या लागीं विचार डॅडी डॅडी बाबा बाबा दीदी पडलेले आसा पळय मातशें वच पळय बाबा चल भितर वच चल बेगीन वच रिया रिया कितें जालें बाय कितें जालें तुका बाय कितें जाता तुका बाय कितें जालें दीदी दीदी कितें जाता बाय डॅडी बाय सॅमसन जॉय हांवें वीक घेतला बाय कित्याक मी घेतले कित्याक मी घेतले तुवें दीदी कित्याक मी घेतले दीदी तुवें अशें कित्याक केलें दीदी बाबा जॉय म्हजी चूक जाली एनीचें कितें करता तें म्हज्या चोचें जायना जालें डॅडी बाय सॅमसन जॉय तुम्ही म्हाका बक्षियात म्हजे बाय बाय म्हजे बाय बाय म्हज्या लागीं आसा बाय खंय आसा? बाय म्हज्या लागीं आसा दीदी बाय 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 कितें जाता बाय बाय रिया रिया कितें जालें तुका दीदी रिया दीदी दीदी कितें जाता तुका दीदी आतां म्हाका बॉल कोण हाडून दितलो दीदी रिया तुवें कितें ते आमचे बाय या बाये पासून तुवें तरी एकशे असले न्हय बाय हे आतां भुरगे
आपले मामी कोणाक म्हणून उलो मारतले हय तुवें म्हाका सांगलेलें रोहित म्हाका पेज करून दवरल्या म्हणून सॅमसंगाक चिली करून दवरल्या म्हणून सगळ्यांक आमकां आतां ह्या फुडें कोण करून दितलो आमकां कोण करून दितलो सॅमसन मातशें 108 फोन कर बाबा हॅलो एंडी तू खंय आसा हा पयस आसा डॅडी पयस म्हणजे खंय डॅडी कितें जाला कितें जाला तुजी बाय सोबल्या भायर सोंपली आनी कशी कशी काय मजा लागी विचारता डॅडी हांवें 108 फोन केला सांगा येता ना डॅडी रिया तुवें अशें कितें केलें रिया तुवें अशें कितें केलें अरे आमचे भाई बाबा तरी जीव जातले न्हय कितें ते बघ हांव म्हज्या नशिबान खूब फटवलां 12 वर्सां हांव एडनीच्या मोगान रावून काजार जालेलें पूण ताणें म्हज्या विस्वासाचो घात केलो हांव ताची बायल आसतना तो दुसऱ्यांक घेवन भोंवता तें पळोवंक जायना जालें म्हजें तो आपल्यो चुकी सुदरावंक तयार ना जालो म्हज्या फाटल्यान एडनी परतून काजार जातलो गोडी तो म्हज्या बायेक विसरतलो पूण तुमी केन्नाच विसरची ना हो बरवासो आसा म्हाका म्हजे बाय दिया मातयेचें ती तें बरे भाशेन वाडोवन ह्या संवसारान पळसोडचें देखून सॅमसन हें हांव तुज्या स्वाधीन करतां ताका सदांच बरे भाशेन सांबाळून दवर